कळंगूट वाठारांत शिंदळकी खातीर हाडिल्ल्या 3 विदेशी चलयांक कळंगूट पुलिसांनी शुक्रारा फांतोडेर सोडून तांकां मेरशे पुनर्वसणूक केंद्रांत धाडली। ह्या प्रकरणांत टॅक्सी ड्रायव्हराक कळंगूट पुलिसांनी ताब्यात घेतला। शिंदळकी प्रतिबंधक कायद्या खाला अजिया आनी अली हांचे आड गुन्यांव नोंद केला। एका टॅक्सींतल्यान वतना पुलिसांनी ह्या विदेशी चलयांची सुटका केली। Today early morning we have registered an offence against a local taxi driver and 2 others for procuring 3 foreigner girls in the age group of 40 to 25 and brought them to a place at Kobrawada, Kalangut in order to supply them to prospective customers for the purpose of prostitution. All the 3 foreigner ladies were rescued and they were produced before STM Mapsa, who thereafter lodged them in protective home nurses for their care and protection. We have already identified the remaining 2 accused persons and they will be shortly arrested. Further investigation is in progress. Our drive against prostitution continues. Taxi used by the taxi driver to supply these foreigner ladies for the purpose of prostitution has been attached under Panchanama. इफ्फीन इंडियन पॅनोरमाच्या फीचर फिल्म विभागान बंगालीतलो बंधन हो ओपनिंग सिनेमा आसतलो, जाल्यार नॉन फीचर फिल्म विभाग सेल्युलाइट मॅन ह्या फिल्मान उक्तो जातलो। इंडियन पॅनोरमा विभागान ज्ञानेश मोघेचो दिगंत हो एकूच कोंकणी सिनेमा आसतलो। ह्या विभागान 20 फीचर आनी 19 नॉन फीचर सिनेमा मेळून वट्ट 39 सिनेमा दाखयतले। इफ्फीतल्या म्हत्वाच्या इंडियन पॅनोरमा विभागांतल्या सिनेमाची वळेरी जाहीर जाल्या। फीचर फिल्मान 144 सिनेमा आयिल्ले, तातूंतले 20 सिनेमा समितीन वेचून काडल्यात। सिने निर्मातो बुद्धदेव दासगुप्ताच्या फुडारपणाखाला 10 वांगड्याचे समितीन ही नावां फायनल केली। जानू बरुआच्या बंधन हो बंगाली सिनेमान पॅनोरमाच्या फीचर फिल्म विभागाचे उक्तावण जातले। फीचर फिल्मान गोयचे ज्ञानेश्वर मोगेन दिग्दर्शीत केल्लो दिंगत हो एकूच कोंकणी सिनेमा आसा। ह्या विभागान सगळ्यांत चड 5 मल्याळी सिनेमा आसात। नॉन फीचर फिल्मान वट्ट 147 एंट्री आयिल्ल्यो। सिने दिग्दर्शक M.R. राजनाच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ल्या 5 जाणांच्या समितीन 19 सिनेमा वेचून काडल्यात। शिवेंद्र सिंग डंगरपूर हाणें दिग्दर्शीत केल्ले सेल्युलॉइड मॅन ह्या सिनेमान नॉन फिल्म विभागाचे ओपनिंग जातले। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। बेकायदेशीर बांदकामांचेर आनी अतिक्रमणांचेर आपली मोहीम मडगांव पालिकेन चालू दवरत पोन्न्या रेल्वे स्टेशन मार्गालागसरच्या गाड्यांचें सामान जप्त केलें। ह्या वाठारांत खुबशीं बेकायदेशीर कामां चलतात अशें बाजार निरीक्षक मोहन आर्लेकारान सांगलें। थंयचे गाडेकार घरगुती रांदपाचो गॅस सिलिंडर वापरतात हें ह्या कारवायेंतल्यान उक्ताडार आयलां। स्टेशन रोड आणि अपोलो रोड ह्या रोडात बऱ्याच झोपडपट्टी टायप एक्सटेन्शन जाल्लेले आहा आणि अशें त्या पब्लिकेन आमकां कंप्लेन येयला तारखेर 28/9/12 कंप्लेन केलेली। त्या प्रमाणे आमी हांगा चौकशी केली बाबा इलिगल कितें चलता, एक्टिविटी आहा ती खंयच्यो आसात। त्या प्रमाणे आमी ते थोडे झोपडपट्टी आहा तांकां बंद करपाक लायल्या। त्या रोजगाराचे गाडी दिल्लेले आहा, पूण काही लोक म्हणपाक रोजगाराक लायसन ना, गाड्या लायसन दिवपाक जायना, पूण म्युन्सिपालिटी ट्रेड लायसन म्हण ताका एक ट्रेड करपाक लायसन दिल्लेलें आहा तेणी, पूण एक्सटेन्शन करपाक ताका रायट दिल्लो ना। आमी ताका एक फावटी न्हू 1 म्हयन्या पयलीं सुद्दां हांवें तें एक्सटेन्शन काडलेलें आनी तांकां सांगलेलें हें एक्सटेन्शन तुमी वाडोव नाका, कित्याक कायद्यार बसना हें। आनी कोंकण रेल्वे पब्लीक प्लेस टुरिजमा प्लेस आहा पब्लिकेचे आनी पुलिसाक सदांच कंप्लेन आसलेली की ते फाटल्यान एक्सटेन्शन करता आनी त्या एक्सटेन्शनात भितर वायट एक्टिविटी घडटात। कितें कितें घडटा ते बाकीचे आमकां उल्लेख करून आमचे प्रूफ नासल्या कारणान आमी वायट एक्टिविटी अनऑथरायज एक्टिविटी घडटा। सोरो पिवप ड्रग्स एक्सटेन्शन रोडात कोंकण रेल्वे सायडी पब्लीक प्लेस जाला आसा, सोरो आनी वायट व्यसनीक लोक ह्या वाटेर घरा करून आसात आनी झोपडपट्टीचे लोक रावतात। कांपाल वाठारांतली प्रदर्शनां पणजे महापालिकेन बंद केली ना जाल्यार पणजेकार रस्त्यार येवन प्रदर्शनां बंद उडयतले अशी शिटकावणी पणजेचो नगरसेवक कबीर मखीजान दिल्या। कला अकादमी आनी कांपाल वाठारांत प्रदर्शनांक परवानगी दिवची न्ही असो थाराव पणजे महापालिकेन हे पयलींच पास केला, मात महापौर लोकांक परवाने दीत आसा असो आरोप कबीरान केलो। प्रदर्शनांक लागून पणजेकारांक पार्किंग आनी येरादारीक त्रास जातात। A resolution have been taken
in the month of April. Here is a copy of the resolution which states that no exhibitions will be allowed within the city henceforth, and I have specifically requested that no exhibitions be allowed in Kampal area, especially at Kala Academy, football ground, parade ground, Gymkhana and SCG grounds near the swimming pool. Last month an exhibition permission was given, under which I've taken from Right to Information Act for the India Hospitality Exhibition. These exhibitions are nothing but commercial exhibitions which in the guise of government sponsored and government supported exhibitions are getting permission and are creating a nuisance in this area. We have already brought it to the notice of the mayor, yet these permissions are continuously being given. I, as corporator of this area and who can decide for this area, why should these permissions be continuously be given in this area? Last month, only 800 square meters was charged for the exhibition. When we brought it to the notice, they finally charged the total area occupied was around 4,600 this time. I would like the mayor and the commissioner to please take a strict decision and stop these exhibitions henceforth. If not, we will be brought onto the streets and we will have to physically stop these exhibitions. आता घेऊया एक विसव.